Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. आमी तुमकां भेट दिली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमी बरें जाणत. ताचे आदीं फिलिपी शारांत आमकां त्रास दिवचे दिवन अपमान केले ते तुमी आयकून जाणत. तरी पूण खूब आडकोळींक फुडो करून आपलें शुभ वर्तमान तुमकां परगटूंक देवान आमकां धीर बळ दिलें. आमी तुमकां उलो मारला जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण न्हय, कसल्याच भरशेपणाक लागून न्हय, तुमकां फसोवच्या मनानूय न्हय, पूण देवानूच आमची परिक्षा करून शुभ वर्तमान आमचेर सोंपोवन दिलें. देखून आमी उलयता तेन्ना मनशांक न्हय बगर आमचीं काळजां तपासलेल्या देवाक आमी मानूंक सोदता. आमचें उलोवप केन्नाच फुसलावण्याचें जालें ना म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. ओ काळजांत दुडवाची कसलीच आशा धरून आमी उलोवंक ना. हाचो गोवाय देव. क्रिस्ताचे धर्मदूत कशे तुमचेर आमचो भार घालूंक आमच्यान जातालें, तरी आमी मनशां कडचो मान जोडूंक सोदूंक ना, जावं तुमचे कडचो जावं हेरां कडचो. उफराटी आमी तुमचे मदें बाळोक जाल्या. आपल्या भुरग्यांक दूध दितले आनी सांबाळतले आवय भाशेन. आमच्या काळजान तुमचो इतलो मोग रिगला आनी तुमी आमकां इतलीं अपुरबायेचीं जाल्यात की शुभ वर्तमान तुमकां दिवचें दिवन आमचो जिवूय तुमकां भेटोवंक आमकां व्हड खुशी आसली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करणयो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां पारकिता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, तुमचें कोटा ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरे असल्यांचो धावो वांटो तुमी दितात, पूण
सोमुर्तीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्याय, नीत, काकलूत आणि विश्वास हे तुम्ही सोडून दिल्यात. ते तुम्ही चुकोवचे न्हय असले, पूण हे तुम्ही पाळूंक जाय असले. 1000 जळारी घालून काढतात आणि ऊंट गिळतात तसले कुड्डे फुडारे तुम्ही. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आणि फारिसेवानो, तुमचे कोटा तर पात्रां आणि ताटा भायल्यान आसा ते तुम्ही नितोळ करतात आणि भितरल्यान तुम्ही नागोवणेन आणि पोजोडपणान भोरल्यात. अरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितोळ जावच्याक पात्रां आणि ताटा भितरल्यान आसा तें पयलें नितोळ कोर रे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ सोमुर्तीचे ओदीक मोलाचे कायदे, न्यायनीत, दया, विस्वाशीपण. मातेव 23:23. नियाळाक आधार. कायदे आमकां शिस्त शिकयतात, जावं आमचे संवसारी कायदे जावं देवाचे कायदे. आमी बरे भाशेन जियोंक आनी कायद्या प्रमाणे आमच्या संवसारांतलें पयण करूंक हे कायदे आमकां उत्तेजन दितात. आमकां कायदे आसात तांचे गुलाम जावंक न्हय, पूण आमी ते बरे भाशेन पाळून आमकां बरें मार्गदर्शन मेळून घेवंक. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो तेसलोनीचे पवित्र सभेक जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक भारी हारपीट जाता आनी शेकी आपलो वावर थंयसर सुफोळ करता. शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवांक शिडकायता आनी म्हणटा, फारिसेवानो आनी धर्मशास्त्र्यानो, कोटा कोटा तुमचे. पिका वळेचो 10वो वांटो तुमी देवाक दितात, पूण सोमुर्तीचे कायदे विसरतात. ते तुमी पयले पाळूंक जाय. न्याय, नीत, दया, विस्वाशीपण आदी. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री भायले कायदे पाळटाले, पूण देवाक मानतात ते कायदे विसरताले. न्याय, नीत. पयले दुसऱ्यांक सारकी नीत दिवंक विसरताले, अनीत आदारताले. दया. दुसऱ्यांची दया तांकां नासली, जबरदस्तीन तांकां पिडापीड दिताले. विस्वाशीपण. ते देवाचेर विस्वास धरिनासले. जेजू देवाचो पूत म्हूण ते मानून घेनासले. ते आपल्याच कायद्यांनी गुल्ल जाल्ले. आमचे मदें अशेंच घडटा. न्यायनीत, दया, विस्वाशीपण आमी विसरता. जायती अनीत आमचे मदें आसा, ती सोडून एकचारान एकामेका सवे मोगान वागूंक वावरुया. दयाळ बापा, आयज आमी 10 उपदेशांचेर नियाळ करून आनी आमच्या जिवितांत ते सदांच पाळूंक बरें जिवीत जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमकां तुजी वाट दाखय. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.